सनबर्ना संदर्भात बॉम्बे हायकोर्टाचो डिसिजन आयला तो खूब म्हत्वाचो आसा. ताजेरच आज आमी पॉडकास्ट करया. फाटले काही दीस आमी EDM जे गोंयान जे पळय इलेक्ट्रॉनीक म्युजीक फेस्टिवल जातात आनी ते डिसेंबरान एका फाटोफाट एक जातात आनी तातूंत भितर संपूर्णतः आमी म्हणटात तशें की सावंड पोल्युशनाचो अतिरेक जाता. ताजे संदर्भात आमी 2-3 दीस उलयल्यात, सतत उलयल्यात की कशे तरेन सरकारान ताजे संदर्भान नेम तयार करपाक जाय. ताजे संदर्भात जे जे नेम आसात ऑलरेडी हायकोर्टान सुप्रीम कोर्टान जे निकश ठरोवन दिल्यात ताजे म्हाका पाळो दियात. तुमचे अधिकारी थंय आसपाक जाय, पोलिसांनी ताजेर लक्ष दवरपाक जाय, पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान एकूण ताजेर बडी मारपाची तयारी दवरपाक. पूण हें जायना आनी ताका लागून जाता कितें की लोक आनी विशेश करून जाणटे लोकांक ह्या दर्यावेळेर रावपी जाणट्या लोकांक कितलो त्रास जाता हाजो अंदाज आमी केल्लो बरो. आनी त्या संदर्भान हायकोर्टान जे काही निकश ठरोवन दिले हायकोर्टान जी पळय आयोजन जाता आमचे ह्या सनबर्नाचे ताजे संदर्भात जे जे कितें पळय निकश दिल्यात आनी बडी मारल्यांनी ती खूब म्हत्वाची आनी ती लक्षात घेवपाची गरज आसा. तांणी हायकोर्टान सांगलां तें सामकें स्पश्टपणान सांगलां फाटल्या वर्सा ज्या पद्दतीन ह्या सनबर्नाक मान्यताय दिल्ली ती पूर्णता बेकायदेशीर आशिल्ली आनी अशे तरेन नेम करपाक जायना, तो फेस्टिवलूच बेकायदेशीर आशिल्लो अशे तरेचो निश्कश उच्च न्यायालयान काडला. खूब म्हत्वाचो असो निर्णय आसा. तुमकां खबर आहा फाटल्या वर्सा सामके ऐन वेळार म्हणजे महोत्सव सुरू जाता ते दिसा सरकारान तांकां मान्यताय दिली. म्हणजे 28 तारखेक तांकां मान्यताय आयिल्ल्यो आनी त्यो सामक्यो घाई गडबडीन जाल्ल्यो. मान्यता दितना जेन्ना सामान्य मनीस कितें तरी सावंड मान्यताय मागपाक वता न्ही ताका 1000 फॉर्मां भरची पडटात. ताका वेगवेगळें सांगचें पडटा. एक कोण रिस्पॉन्सिबल मनशाचें नांव दिवचें पडटा, रिस्पॉन्सिबल संस्था सांगची पडटा, ती संस्था रजिस्टर आसची पडटा. इतलेंच न्हय तर आपूण थंय जेन्ना मोठ्या प्रमाणाचेर खंयचोय उत्सव आयोजीत करता तेन्ना सावंड पोल्युशन म्हणजे अमूक डेसिबलाच्या सकयलच वाजयतलो आनी तें जें कितें संगीत वाजयतलो न्ही ताजें प्रमाण कितलें थारोवपी एक बोर्ड थंय आसचो पडटा. हें तुमी सामान्य लोकांक लायतात आनी ज्या महोत्सवान 50,000 ते 30 लाख मेरेन प्रेक्षक येतात, मोठ्या प्रमाणाची धुमशाणां जातात, थंय तुमी असो निकशच लायनात. आनी अशे तरेचे सरकारी नेम जेन्ना येता तेन्ना तर सामकी कशी आडनदर जाता हाजेर हायकोर्टान पूर्णता ठपको दवरला. आनी म्हणून गेल्या वर्साचो हो महोत्सव पूर्णता बेकायदेशीर आशिल्लो अशें ताणें सांगलां. एक लक्षात घेयात, गेल्या वर्सा जे पद्दतीन मान्यताय दिल्ली तीच ह्याय वर्सा लागू जाता. ह्याय वर्सा मान्यताय नासतना ह्या महोत्सवाच्यो तिकेटी वांटल्यात आनी ताणें म्हणलां की ना आमी तातूंत बरयलां की मान्यताय मेळ्ळे जाल्यारूच महोत्सव जातलो म्हणून. पूण हाजे पयलीं ऑलरेडी तिकेटी घेतल्यात. हजारांनी लोकांनी त्यो हजारांनी रुपया व्हरून तिकेटी घेतल्यात. इतलें न्हय तर लोकांनी बुकींग केलां आसतलें. सो तो एक प्रेशर सरकारा हाडीत आसतात. पळय आमी तुमकां ह्या महोत्सवा लागून कितलेशे शेकड्यांनी कोटी वेगवेगळे पद्दतीन तुमकां मेळून दितात, आमी हॉटेलां बूक करून दितात, आमी ट्युरिस्ट गोंयांत हाडटात, ताका लागून तुमी मान्यताय दिवपाक जाय. सरकाराचेर अशे तरेचें दडपण हाडप, सरकारान तें दडपणाक सामको पाळो दिल्ल्याचो एक आव हाडप आनी तांकां मान्यताय दिवप. आनी ऐन वेळार जेन्ना मान्यताय दितात तेन्ना तातूंत भितर घुसपागोळ जाता हें आमकां पूर्ण खबर आसा. सर जेन्ना आयोजक तेन्ना सामको पांय पडत आयिल्लो आसता. इतली सगळी आमी वेवस्था निर्माण केल्या, पायाभूत सुविधा निर्माण केल्यात, येदो व्हडलो माटोव घाला, आमकां तुमी दियात, आमचो जाल्यार लॉस जातलो अशें म्हणप. आनी मागीर सरकार वेगळे तरेन तांकां निकश लायता, वेगळे तरेन तांकां घुसपागोळ करून मान्यताय दिल्ल्याचो आव हाडटा. म्हाका दिसता हातूंत भितर एक घुसपागोळ आसा. हातूंत भितर कितें तरी घालमेल कितें तरी भानगडी आहात हे लक्षात घेवपाची गरज आसा. हो महोत्सव अमके तारखेक अमके जाग्यार जातलो म्हणून सगळ्यांक खबर आसा. अशे वेळार सरकार ताका पयलींच निकश ठरोवन दिवन जे सावंड पोल्युशना संदर्भांतले जे निकश आहात ते पयलींच ठरोवन दिवन तांकां त्या संदर्भात मान्यताय कित्याक दिना. सरकारान जर थंय अणजुणे सारके जाग्यार जर तांकां महोत्सव करपाचो नासत जाल्यार तुमी तांकां नवो जागो कित्याक दिना. आनी नवो जागो दिवपाचो नासत जाल्यार महोत्सव नाका म्हणून तुमी ठरयात न्ही. तुमकां आमी 2 दीस म्हणटा तशें तुमकां खंयचे पद्दतीचे महोत्सव गोंयांत जाय, खंयचे पद्दतीचे महोत्सव नाकात हाजी एक वळेरी करपाक येवपाक जाय. हांवें सेरेंडिपिटी आनी सनबर्न हाजी एक तुळा करपी एक पॉडकास्ट 2 दीस पयलीं केल्लो. सेरेंडिपिटी हो एक सामको एक वैश्वीक पातळी वयलो गोंयाक सामान घेवपी एक जगांतलो एक व्हडल्यांतलो व्हडलो फेस्टिवल आनी बरो विधायक फेस्टिवल. तातूंत भितर गोंयांतली खाण जेवणां धरून ते लिकर धरून ते गोंयची आर्ट, गोंयचो नाच आनी एकूण थिएटर धरून तें संगीत अशे वेगवेगळ्या गजालीक आस्पावन घेवपी असो हो महोत्सव आनी ताची तयारी वर्सभर जाता. तातूंत भितर देशांतले जगांतले टॉप कलाकार वांटो घेतात. ते कलाकार गोंयांत रावतात,
तांकां पळोवपाक आनी तांकां आयकुपाक देशभरांतल्यान देशा भायल्यांनी लोक येतात. म्हणजे एक लक्षात घेयात की एक फेस्टिवल सेरेंडिपिटी सारको असो फेस्टिवल जो गोंयाक नामना मेळोवन दिता. गोंयची पळय जी कला आनी संस्कृती आसा तिका एक नवें मॉडर्न हाडटा, तिचे भितरली नवी कला विकसीत करपा खातीर प्रोत्साहन दिता. दुसऱ्या अर्दान आमी सनबर्न म्हणटात. सनबर्नाक येता आसतले 3 लाख लोक, खूब खर्चूय करता आसतले, मोठ्या प्रमाणाचेर तातूंतल्यान उत्पन्नय तयार जाता आसतलें. पूण हो फेस्टिवल सनबर्न गोवा फेस्टिवल म्हणून ताका फुडें हाडपाची गरज आसा काय कितें? कारण ताका जे पळय हाजे पयलीं खत लागलां हें तुमी जाणात. हे अशे तरेचे फेस्टिवल जातात तेन्ना प्रचंड मोठ्या प्रमाणाचेर सावंड पोल्युशन जाता, लोकांक त्रास जाता. दुसऱ्या प्रमाणाचेर सावंड इतले खातीर मोठे कित्याक आसता? तज्ञ सांगतात कारण थंय ड्रग्स विकतात. ड्रग्स घेतिल्ले मनशाक अशे तरेचे एक भार हाडपी संगीत जाय आसता. सो एका अर्दान ते थंय इतलेंच न्हय, हायकोर्टान ताचेर आनीक खोलान वचून जर तपाशिल्लें जाल्यार तांकां समजपाचें की इतल्या ल्हानशा जाग्यार जवळ जवळ 2-3 लाख लोक एकठांय येतात. थंय पार्किंग वेवस्था ना, थंय सामकी प्रचंड प्रमाणाचेर घुसमटमार लोकांचो जाता, गर्दी येदी व्हडली की तांकां सामान घेवपाची वेवस्था ते नासता. म्हणजे पोलीस यंत्रणा कमी पडटा, थंय पार्किंग नाशिल्ल्यान थंय एकूण ट्रॅफीक पोलीस नासतात आनी एकूण जी पळय गोंयची जी कितें आमची पायाभूत सुविधा पळय ज्यो निर्माण जाल्ल्यो आसात त्यो पूर्णता कोलमडून पडटात. ताका लागून अशा जाग्यार तो फेस्टिवल घेवचोच न्हय. ताका मान्यता दिता आसतना जे वेगवेगळे थंयचे पंचायती मान्यता दितात काय कितें, पोल्युशन कंट्रोल करता काय कितें, थंयचे डेप्युटी कलेक्टर आनी थंयचे एडमिनिस्ट्रेशन हाका येवकार दिवपाक तांचे कडेन जी पळय कितें सोयी जाय त्यो तयार करपाची तांचे कडेन क्षमता आसा काय कितें, अशे तरेचे वेगवेगळे प्रश्न आसात. आनी तेन्ना हाजे फुडें सरकारान हांवें हाजे पयलीं एकदां म्हणिल्लें अशे तरेचे महोत्सव गोंयांत जावपाक दिवप काय ना हाजो विचार सरकाराक करचो पडटलो. सरकाराक जेन्ना तर दिसलें की तर अशे तरेचे महोत्सव आमी करया, कारण ताका अशे महोत्सव आवडपी देशांत लोक आसात तांकां गोंयांत आमी हाडया, तांकां एक वेगळी सुविधा निर्माण करून दिवया. अशें जर आसत जाल्यार बेतलान सारक्या जाग्यार जंय हाजे पयलीं मिलिटरी एक्सपो जाल्लो आसा थंय तुमी अशे तरेचो फेस्टिवल करपा खातीर एक वेगळो एरिया आखून कित्याक दिनात? थंयचो आवाज भायर वचचो ना, थंय लोकांक जाय ते प्रमाण एन्जॉय करपाक मेळटलें, थंय पायाभूत सुविधा उबारून दिवया. पूण गर्देच्या जाग्यार आनीक अशा वेळार की जंय 31 डिसेंबराक मोठ्या प्रमाणाचे जे लोक येतात त्या काळान भितर तुमी आनीक 2-3 लाख लोकां हाडप आनी पूर्ण त्या गर्देन भितर आनीक तांची घसमुट्टी करप हें बरोबर काय कितें हाचो विचार करपाची वेळ आयला अशें म्हाका दिसता. त्या नजरेन गोंय सरकारान आज पळय जो हायकोर्टान डिसिजन दिला ताचेर बारीक विचार करपाची गरज आसा. कारण हो निर्णय सामको एक दीर्घकालीन परिणाम करपी असो निर्णय. गोंयान भितर एका अर्दान जेन्ना सनबर्न जाता ताजे कडेनूच स्फूर्ती घेवन आनीकय 7-8 अशे तरेचे सनबर्न टायप इडियम गोंयांत जायत आसात. थंय बी हजारांनी लोक येतात, थंय बी जंय क्षमता ना अशा जाग्यार ते आयोजीत करतात. थंय एखादी चेंगराचेंगरी जावंक शकता, कांय जाण मरूंक शकतात, थंय ड्रग्स विकूं शकतात, परत ट्रॅफीक आनी बाकीचे प्रॉब्लेम जातात आनी सावंड पोल्युशन तर ते जाताच. अशे वेळार जे पळय हायकोर्टान सांगलां आतां सरकाराक पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड, पोलीस अधिकारी, थंयचे कलेक्टरेट ऑफिसांतले लोक अशे एक सिनियर लोकांची एक टीम तयार करून जंय जंय अशे इडियम जातात थंय धाडप आतां कंपल्सरी जालां. सरकारान ते धाडचे पडटले, ना जाल्यार कोर्टाची बेअदबी जावंक शकता. म्हणून लोकांनी हांवें कालय म्हणिल्लें लोकांनी आतां चड इल्लें सक्षम जावप, लोकांनी चड जागरूक जावप आनी ह्या परिस्थितीचेर लक्ष दवरप. सावंड पोल्युशन आनी थंयची अवेवस्था हाजेर एक बारीक लोकांचें लक्ष आसले शिवाय म्हाका दिसता ही परिस्थिती सुदारची ना. नाजाल्यार आमचे दर्यावेळे पयलींच पूर्णता अशे तरेच्या गैरवेवस्थेच्या भगीक पडिल्ल्यो आसात. त्यो पयलींच सेन्सिटीव आमच्यो बिचीस हे सगळे एरियाज त्यो आनीक जर पेड्यार जाल्यो जाल्यार फुडें कितें आकांत जावंक शकता ह्या संबंदी एरियेक पर्यावरणाचे नजरेन हें आमकां खबर आसा. आनी ताजी शिटकावणी हाजे पयलीं सगळ्या लोकांनी तज्ञांनी दिल्ली आसा. म्हणटकीर लोकांनी चड सादूर रावन हें जें पळय कितें चल्लां घुसपागोलोळ आनी घुसपागोलोळाचो फायदो घेवन अशे तरेचे इडियमाक भितरल्यान हळूच तेंको दिवपाची जी प्रवृत्ती हाका पूर्णतः रोख लागप आतां लोकांच्या हातान आसा. हायकोर्टान एक अस्त्र काडून तुमच्या हातान दिला, ह्या अस्त्राचो बरो वापर करात, जागृत जायात आनी अशे तरेची जी पळय गरजे भायली नश्टी धुमशाणां गोंयांत चलतात ताका बंद करात, ताका रोख लायात.